गोंय विधानसभेच्या 18 दिसाच्या पावसाळी अधिवेशनाक फाल्यांच्यान म्हणजे 15 जुलय सावन सुरवात जाता। 18 दीस म्हणजे 7 ऑगस्ट पर्यंत हे सेशन चलतलें। ह्या अधिवेशना खातीर सगळ्या आमदारांनी मेळोन 786 स्टार प्रश्न आणि 2132 अनस्टार म्हणजे टोटल सुमार 2918 प्रश्न विचारल्या। दर दिसा सकाळी क्वेश्चन आवर जातलो, तेजे उपरांत 0 आवर मेन्शन आसतले, कॉलिंग अटेन्शन आसले ते आसतले, कोणाचे ऑबिच्युअरी रेफरन्सीस ऑर कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन आहा जाल्यार ते डिस्कशनाक येतले। आनी तेजे उपरांत पयले जे 3 दीस 18 दिसांतले ते पयले 3 दिसांक अर्थसंकल्पाचेर जनरल डिस्कशन आनी मागीर सरकाराचो तिसरे दिसा रिप्लाय आसतलो। तेजे उपरांत उरिल्ले जे 15 दीस आहा तितून वेगवेगळ्या मंत्र्यांच्या खात्यांचे डिमांड वायज चर्चा जातली आनी ताका मंत्र्यांचो रिप्लाय आसतलो। ह्या पुराय सेशनान 3 जे शुक्रार येता ते प्रायवेट मेंबर डे आसतले, खाजगी वांगड्यांचे दीस आसतले। थंय पयलीं जो सकाळी बिझनेस जातलो तो प्रायवेट मेंबर डे म्हणून, आनी उरिल्लो तो प्रायवेट मेंबर बिझनेस सोंपलो की मागीर सरकाराचें कामकाज घेतले। तितून दर दिसा 5 प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन एक्सेप्ट करतले, ती चर्चेक घेतली। त्या भायर प्रायवेट मेंबरांची म्हणजे आमदारांनी घातलेली बिलां डिस्कशनाक घेतली। त्या भायर हे पुराय अधिवेशना भितर कायद्यान दुरुस्ती करपी सरकाराची बिलां आसतली, सप्लिमेंटरी डिमांडाचे बिल येतले। फाल्यां जेन्ना विधानसभेच्या अधिवेशनाचो पयलो दीस आहा त्या दिसा विधानसभा आनी गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांच्या जोडपालवान हेच्यान ट्री प्लांटेशनाचो कार्यक्रम दवरला। थंय सगळे 40 आमदार एसेंब्लीच्या आवारा भितर ट्री प्लांटेशन करतले। व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी वांगडा लौकीक शिलकार, स्टुडंटा खातीर।